नमस्कार येवकार तुमकां सध्या शिगमाचो सीजन स्टार्ट जाता आनी आमी पळयता की दर जाग्याचेर शिगमो सुरू जातलो. शिगमो म्हणटा आसतना आमी फ्लोट परेडय इन्क्लूड जाता कारण वेगवेगळ्या शहरांनी फ्लोट परेड जातले. शिगम्याचो शिगमो आमी वास्को पळयलो की शिगमो समिती काडटा आसतना थंय झगडी जाल्ली आनी ताजे उपरांत पळयलो केप्यां समिती काडली आमदार एल्टोन डिकोस्टा हांणी आनी ताजे उपरांत दुसऱ्याच दिसा दुसरी समिती आयली. एक्झॅक्ट कितें चल्लां आनी कित्या खातीर झगडटा ह्या जाणां घेवपा खातीर आमी खास मेळपाक गेल्ले आसा केपीचे आमदार एल्टोन डिकोस्टा देव बरें करूं. झगडी आनी केपें जे मातशे सिनोनीम जाल्ले आसा पयलीं पासून आतां पॉलिटिकल रायवलरी. बोल साथीक बाब रुपेश तुका नमस्कार आनी देव बरें करूं. कित्याक तुका दिसलें ते शिगम्याचेर ते राजकारण जाता तेजेर तुका जाण जावपाक जाय आशिल्लें म्हण. सो हांव बेजीक जे कितें आहा शिगम्याचेर केपें हेजेर हांव सांगपाक सोदतां. लोकोत्सव ही आमगेलो केपें लोकोत्सव ही एक संस्था आहा आनी इट वॉज एस्टॅब्लीश इन 2000 म्हाका स्वता 2000 वर्साक एस्टॅब्लीश केल्ली आनीक इट वॉज डुईंग शिगमो फॉर मेनी इयर्स म्हगे म्हायती प्रमाणे. आनी आतां ऑलमोस्ट 1 वीक बॅक एक केपें लोकोत्सव तांणी एक कमिटी काडली आनी कमिटीचेर हांव चेअरमॅन आशिल्लो. प्रेसिडेंट बाब महेंद्र गोसावी म्हूण आशिल्लो आनी फ्रॉम ऑल सेक्शन्स चेअरमॅन आनी प्रेसिडेंट सेपरेट आसतात. हय आशिल्ले. हांव वर्किंग चेअरमॅन म्हूण आशिल्लो आनी प्रेसिडेंट सेपरेट आशिल्लो. सो अंडर माय लिडरशीप आमी एक कमिटी काडली आनी ती गव्हर्मेंटाक प्रपोजल हो कमिटी धाडली. दॅट वॉज ऑन द डे वेन आमगे ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रोहन कावंटो आनी आमगेलो सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आशिल्लो आनी आमगेले बाकीचे 4 आमदार आशिल्ले. बाब प्रेमानंद शेट आशिल्लो, प्रवीण आल्लेकर आशिल्लो, बाब जोशुआ आसलो आमगेलो डेप्युटी स्पीकर, हांव आशिल्लो आनी ही कमिटी काण 100 जाण आमदार आशिल्ली. आमी त्याचा मिटींग गेली आनी त्याचा तेमी इन्वायट केली. जेन्ना हांव पणजे गेल्लो मिटींगेक तेन्ना म्हाका ती कमिटी दिल्या ती म्हाका दाखयली एंड आय हॅड नो ऑब्जेक्शन. सो ती लोकोत्सवान काडली कमिटी आनी आय एग्री टू इट. सो आमी जेन्ना थोडे दीस फाटीं कार्निवल एक सेलिब्रेशन केलें केप्यां आनी जेन्ना सेलिब्रेशना पयलीं हांवें मिनिस्टराक विचारलें बाब ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रोहनाक आमकां केप्यांक सरकारा मार्फत आमकां कार्निवल सेलिब्रेशन आसतो काय म्हूण. तेन्ना आमकां मिनिस्टरान सांगलें हें ओन्ली 4 मेजर टाउन्स हिंगा सेलिब्रेशन आहा आनी बाकीच्या खंयच्या टाउनाक दिवपाक मेळना. सो वी एग्रीड एंड विथ माय मनी माय फंड्स आय सेलिब्रेटेड कार्निवल इन केपें. सो जेन्ना कार्निवल केलो म्हाका दिसलें शिगमोय बरो प्रमाणान आमगे केप्यां जाचो आनीक ते दिसान हांवें म्हणलें चल आमी शिगमो करया. बट मागीर वेरी नेक्स्ट डे म्युनिसिपालिटीन एक म्हाकाय लेटर धाडलें आनी म्हाकाय सांगलें की एक मिटींग आपयल्या 3:30 टू फायनलायज द कमिटी. सो म्हाका दिसलें की बाबा ही कमिटी जी धाडल्या केपें लोकोत्सवान ही कमिटी फायनल जातली. जिचेर तूं चेअरमॅन आशिल्लो. हय आनी तो दुसरो प्रेसिडेंट आशिल्लो ती कमिटी. बट टू माय सरप्रायज जाल्यार जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटी येयले मिटिंगेक थिंग दुसरें जालें. थिंगा आमगेले कावन्सिलर आशिल्ले आमगेले म्हळ्यार रुलींग सायड आनी ऑपोजिशन आहाय ते. आमगेले 5 कावन्सिलर आशिल्ले तेगेले 100 कावन्सिलर आशिल्ले जे ऑपोजिशन रुलींग आहाय ते आनी तेम ते वोटिंगाक आयले आनी ऑल ऑफ अ सडन दुसरीच कमिटी केली. सो आय स्टूड अप आनी हांवें सांगलें आय वॉज प्रेजेंट फॉर दॅट. दुसरी कमिटी रेडी आशिल्ली नांवां रेडी तासोन टायप बी मान हाडली. तुमचे विचारूं ना कोण विचारूंक ना तेमी टायप कोण हाडली कमिटी. दॅट वॉज मोर सरप्रायझींग. तेम सगळें पयलीं डिसायड केल्लें. सो हांवें चोयलें हें राजकारण जालें. थोडे दीस पयलीं जेन्ना तुवें म्हणटे भशेन वास्को बोवाळ जाल्लो. सो म्हाका हें करपा नाशिल्लें. सो आय स्टूड अप एंड आय टोल्ड माय कावन्सिलर सो बाबा हांव आर्ग्युमेंट कशें न्हू समज तरी बरे भाशेन केप्यांक शिगमो जाता विथ युनिटी आनी सगळ्यांक बरे भाशेन तरी जाता जाल्यार वी वील कीप क्वायट. लेट द न्यू कमिटी वॉट दे हॅव अपॉइंटेड शिगमो कोच म्हूण. आतां खंयची कमिटी तुजी आसा ती काय नंतर म्युनिसिपालिटी? ना आतां दोनूय कमिटी सरकाराको आहाय. दोनूय हांव तेम धाडले जाल्यार आमी तरी धाडले आमचे कडेन सगळें रिसिव्ड कॉपी बीन सगळें आहा. तेम आमगे केपें लोकोत्सवान धाडली ती आनी एमी कडेन धाड आसतली.
सो इट इज अप टू द गव्हर्नमेंट टू आता डिसाइड. मी म्हणटा आसतना कोणतरी असो एक आसतलो तांचो लिडर जेका नाका की बाबा एल्टनाची कमिटी जाल्ली, सो कोण लिडर तो? लिडर हांव कोणता सांगपाक शकना, बट एज अ MLA, एज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ केपें सांगपाक सोदिना काय शकना? ते सगळ्यांक खबर, इट्स ओपन सिक्रेट. सांग ओपन सिक्रेट, आमचे थोड्यांक खबर आसपा ना. म्हाका दिसता ते तुवें नांव गेल्यार चड बरें, रिपोर्टरान चड खबर आसता. बाबू गवळेकर तुका आडयता? बाबू गवळेकर पॉलिटिक्स खेळटा? बिकॉज म्युन्सिपालिटीज त्या कोदलार बसलो आहाय ते म्युन्सिपालिटी ते तेगले सपोर्टर. हा, म्हाका लॉ दिसता सांगपाक की म्युन्सिपालिटी त्याच्या कंट्रोलान त्याच्या कंट्रोलान आसा. तुम्ही मायनॉरिटीन आहा. आमी मायनॉरिटी आहाय इन केपें म्युन्सिपालिटी. सो बाबू तांकां वापरून तुजी कमिटी स्क्रॅप करता आनी आपली कमिटी घालपाक सोदता. डेफिनेटली त्या कमिटीन तूं आसा? ते हांव गायला, म्हाका तरी खबर ना, ते गायला आसलो एज एडवायझरी म्हूण. ते दीस जो काडली कमिटीचे लिस्ट, त्या कमिटीन तूं आसा? म्युन्सिपालिटीन काडली ती कमिटी ना, ते कमिटी तेणे नेक्स्ट डे बायट चोयला तेंगेलो काउन्सिलर दयेशान की मुझे नाव घेयला सम एडवायझरी कमिटी म्हूण. बट बाय सोड, पूण तुजे लिस्ट तुज्या मुखारूच जाल्ले ते. लिस्ट आहलें हांव ते लिस्ट तयार जालें, बट सकयल जी ना फर्स्ट 2-3 नांवां जी आमगे चेअरपर्सन आहा ती कमिटी चेअरमॅन म्हूण आहा, ते फर्स्ट 3-4 नेम्स हांवें रीड केला, बट ते सकयल जायत नांव आहली. म्हाका समवेर देर म्हगे तें नांव एड केलो आहा. समवेर देर मेन असो रोल ना? ना काय ना, इट इज समवेर देर डावन द लायन. पूण फरक कितें पडटा जर कमिटीन तुज्या गांवान शिगमो जाता? सो म्हाका फरक कांय ना, बट एस कितें जाल्लें आज तूं समज तर परिस्थिती केप्यां चोयल्यार हांव सांगूंक सोदतां की शेमिरांतले 4 जाण हे सपोर्ट करता आसले, 96 जाण सपोर्ट कोन्ना आहले. इफ आय हॅड टू गिव देम अ पुश, बाबा आमची कमिटी नाका आनी वास्को जाल तशें करून एग्रेसीव पण केल्यार आज आमगेले मुद्दम सांगता हे केपें मतदारसंघान तूं बारशें मुट्टीने वच, खड्डे तूं मोरपिल्ला वच, बाकीचे सगळे ST समाजामध्ये ग्रुपिजम केला आणि डिवायड केले. आणि आज जेन्ना ते शिगमो सेलिब्रेट करताय 200 पुलीस फोर्स घेवन ते शिगमो सेलिब्रेट करताय, एक देवस्थान म्हणटाय. ह्या गांवांनी हे डिवायड केला फॉर द लास्ट 15 years राजकारण्यांनी. सो इफ आय हॅड टू डू विथ माय 96 सपोर्टर्स, विच इज आय एम सेइंग 96% सपोर्टर्स, विच तेगे केप्यां मुठाय ते 4 जाणांक घेवन भोंवता तो. 96 4 खंयच्यान काडले तुवें? हांव चड दिसता यू कॅन सी नो म्युन्सिपालिटीक तर तागेले चड दिसताले. हे पयलीं आहलें, हांव आमदार आसूं पयलीं. यू सी माय इलेक्शन, तूं इलेक्शनाची दोन म्हगे इलेक्शनां दोन सांगता जाल्यार थिंग पोत्तून बोळ जाता आशिल्ली. आनी हे जे बाकीचे तेंकां आमगे ST भावां घडटा तशें केपें जातालें. सो म्हाका हें जावपा नाका आशिल्लें. बाबू कवळेकरान बारशा सारक्या गांवांनी, ज्या गांवांनी ST पॉप्युलेशन खूब आसा थंय डिव्हिजन करून लोकां मदीं झगडी सुरू केल्या. डेफिनेटली बारशें मोरपिल्ला जाल्यार हांव सांगना तुका लोक स्थानीक लोक सांगता केपें जावपा नाका, केपें जावपा नाका म्हूण हांवें एक स्टेप फाटल्यान घेयला. सी जेन्ना केपेंचें उदारगत जाता, केपेंचें बरें जावपाक शकता जाल्यार आमी सदां केपेकारां बरोबर आसतले. आमकां तें डिव्हिजन जावपा नाका. सी झगडीं जातलीं जाल्यार इट कॅन बी डन विथ इन फ्रिक्शन. सो आमकां करूं नाका आशिल्लें. बेस्ड ऑन दॅट आय सेड बरें आमी आमगे सपोर्टर्स आसले एक स्टेप फाटल्यान या, कोण कोताय तेंकां कोण द्या. कित्याक एंड ऑफ द डे इट इज अन फेस्टिवल. आमगेले शिगमो कार्निवल हे आमगे ट्रेडिशन गोंयचे, हे आमगे नीज गोंयकारपण हे आमी सांबाळपा जाय. झगडी जावपा जायना. नो, इट इज अप टू द गव्हर्नमेंट टू डिसाइड. इवन नाव इफ द गव्हर्नमेंट अलाउज दॅट कमिटी, म्हगे कमिटी म्हूण हांव केपें लोकोत्सव कमिटी, सो समज तरी लोकोत्सव कमिटी दिलें केपें, वी आर देअर टू डू इट. तुजी केपें लोकोत्सव कमिटी आनी ताजी कितें ती तांणी काडल्या ती तेम काडली म्हाका खबर ना. इट इज नॉट नांव सुद्दां घेवपाचो ना. कित्याक ही लोकोत्सव कमिटी इज नॉट मायन. इन दॅट म्हाका दिसता सगळें ना इन दॅट कमिटी वॉट आय हॅव नोटीस तेमची कमिटी काड्या. हांव मुद्दम सांगता जे मेन BJP कार्यकर्ता आहाय केपें लोकोत्सव कमिटीचे, ते मेन BJP कार्यकर्ते ते कमिटी आहाय केपें लोकोत्सव कमिटी. केपें लोकोत्सव बाबूय स्वता आसा दिसता त्या कमिटीन. इवन बाबूय आसतलो. बाबूचें नांव कितें आहा तितून आसा? आहा, आमी पळयला. नांव आहा, कळना तुका. सो दे हॅव डन दॅट कमिटी. केपें लोकोत्सव कमिटी अंडर माय चॅम्पियनशीप तेम काडल्या कमिटी. आय हॅव नॉट टेकन दॅट कमिटी. सो दे वर व्हेरी मच एग्रेसीव. हे सारके BJP कार्यकर्ता आसले हे कमिटी केपें लोकोत्सव, तांकां सायडलायन घेवन
हे दुसरेच कोण कमिटी केला. सी हियर इट इज नॉट काँग्रेस or बीजेपी, बट इफ दे से दॅट द रुलिंग वॉन्ट्स टू डू इट, वाय दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बीजेपी हार्डकोर वी आहलेले केपें लोक, सो वाय नॉट दे शुडंट डू इट. आता जातले कितें दिसता तुका? शिगमो लागीं पावलो, आयच्यान तसं पळोवंक जाल्यार पारंपारीक शिगमो सुरू जाला. सो म्हाका काय ना, सरकारान समज तरी इवन नाव इट इज विथ द गव्हर्मेंट, आमगेले ऑनरेबल रोहन बाबा को जे कमिटी आमगे पावल्या म्हणजे केपें लोकोत्सव तेंगेली पावले जाल्यार खबर ना. समज सरकारान समज आमकां करपा दिली, वी वील डू इट. बाबू वर्सीस एल्टन हे आता परत थंय शिगम्याकूय. हांव म्हणा, हांव बाबू वर्सीस एल्टन म्हणिना. तू कितें It is this दिसता committee was- पर्स्पेक्टिव्हांतल्यान पळयत जाल्यार कोण वर्सीस कोण हे आता? सी कोण, इट इज दीस कमिटी वर्सीस दॅट कमिटी, कमिटी वर्सीस कमिटी. दॅट कमिटी. आनी हे अशें जावपाक बरें न्हू, ही बरी गोश्ट न्हू. असले जे आम ट्रेडिशन जे वस्त हिंगाय राजकारण करप हें सारकें न्हू. आनी आमकां तें डिविजन आनी ग्रुपिजम करून कसलें फेस्टिवल करपा ना. सो वी हॅव डिसायडेड लेट द गव्हर्मेंट टेक अ कॉल. तुमचे आय हर्ड आमचे केपें लोक आसता ते प्रमाणे राजकारण तुमचे वेगळ्याच लेवलार पावला. खंय मोटरसायकल शेड्स हाजेर सुद्दां एल्टनान सांगप आनी ताणें विरोध करप अशें जाल्लें आसा कितें म्युनिसिपालिटी? आतां आनीक तेका लागून सांगता, जेन्ना राजकारण जाता तेका आनीक बारीकशी गोश्ट सांगता. हे आमगेले पायलट म्हणटा मोटरसायकल पायलट, म्हाका दिसता आनीक हिंदी एक खूंय ना मोटरसायकल पायलट म्हणटात आमगे गोंया आहाय. एंड दीस वॉज स्टार्टड आय थिंक सो इयर्स बॅक, पोर्तुगीज टायमारसून. सो हे एक शेड जेन्ना आमगेले वेलफेअर आमगे पायलट मोटरसायकल पायलट रिक्षा पायलट एसोसिएशन जेन्ना तेमी म्हाका रिक्वेस्ट केले फॉर देअर वेलफेअर, for they want some funds and aid, but to help them to build something, I have given them some funds, and with that funds आमगेल्या भावानी एक शेड उबी केल्ली. इतली वर्सां हे मोटरसायकल पायलट भाव आमगेले दोगाक पासाक तिका उबे आसताले. आनी तूं जाणा हे बारीकशे लोक बारीक समाजाक बारीक लोकांक पावताय, कोणाक मडकार कोण वचपा दिना, तेन्ना मोटरसायकल घेवन आमगे बारीक लोक मिडल क्लास लोक सादो लोक हे भावांक उजार करता पायलट म्हणटा तेंकां. सो तेंकां हांवें जे फंड दिले तेमी त्या फंडांनी एक शेड उबी केली थिंगा. आनी आतां टू माय सरप्रायज ही जी शेड उबी केल्या ती चीफ ऑफिसर नोटीस काडा मोडपा विदीन 48 hours. आज सगळ्यान फूल नोटीस पावल्या. टुडे इज वॉट, टुडे इज 2nd March 2023. आज सगळ्यान फुडें पयले काडली 10 दीस पयलीं तेमी रिक्षा स्टँडान तेमी एसोसिएशनाक रिप्लाय दिली. आज सेकंड नोटीस काडल्या. बट म्हाका जेन्ना दिसता देर इज नो कंप्लेनंट कोण ना, शेड मोड म्हणपाक कोण ना. म्युनिसिपालिटी कावन्सिलांनी रेजोल्युशन कांय घेयलें ना ही शेड मोडपा. नायदर इट इज इन रोड वायंडींग एरिया, इट इज इन अ प्रायवेट प्रॉपर्टी. ओनरान कांय कंप्लेन दिली ना. चीफ ऑफिसराक इतली म्हाका दिसता खास कित्याक काय म्हणटा ती शेड मोडपाक. हाजेर येता पूण ह्या भुरग्यांक पयलीं हात दी. एक फुटबॉल खेळपी भुरगे. नांव कितें तुजें? एक बारीकसो ब्रेक नॅक्सन. हाय बरें बट खेळपा जाय. आमचे डॉन बॉस्को मरे. केस आहे बाबा. ऑल द बेस्ट. केअर रे. बरें हेळाय. चल बाय. बाय. सो राजकारण ह्या लेवलार पावला की सामान्य लोकांक सुद्धा प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो दॅट इज वॉट हे जे हांव सांगता पायलट म्हणटा ते मोटरसायकल पायलट हे कोणा पावताय व्हड कोण ग्रेस श्रीमंत आहाय ते कोण ते मोटरसायकल पायलटां बरें वचना फुडें वयता आसत. बट 90% आमगेले सादो लोक ह्या पायलटांक घेवन भोंवता. आनी हे पायलट म्हणजे दे आर लायक ऑल्सो एम्बेसेडर्स ऑफ ट्युरिजम. तेय आमगे तूं आतां ट्युरिस्ट प्लेस कोलवास बाणावलोस कलांगूट नॉर्थावस हे पायलट ट्युरिजम. इवन जेन्ना आमगे राहुल बाब येयल्लो, राहुल गांधी जेन्ना गोंय येयल्लो तो पायलटाक घेवन आपणा गेले मिटींग पॉयंटार. ओवरऑल आतां म्हाका एक सांग, हे दीस पॉलिटिक्स म्हणजे आमचे जे इलेक्शना टायमार चालू जाल्ले ते अजून चालू आसा तुमचे केपें? एक वर्स जालें. 8 जाणां म्हाका दिसता अजून तकल्यांक गेल ना. आपण ते कदलार ना म्हूण केपेंच्या आमदार म्हणूनच ना. अजून 8 जाणां दिसता आपण आज पासून जे 20 वर्स आशिल्ले तेसोच आहाय म्हूण दिसता. हय. सो कितें जालां जायत वर्स वयताय बिकॉज इट टू डायजेस्ट दॅट 20 years इट टेक्स टायम. सो म्हाका दिसता आनी एक 5-6 म्हयने कडेन चलो तें. तुजें पूण बरें चला. सुभाष फळदेसाय तुजे कडेन दिसता इवन ते दीस प्रेस कॉन्फरन्सीक तो बरो आशिल्लो तुजे कुशीक बसलेलो आशिल्लो. सो तितून हिंगा राजकारण काय ना काँग्रेस आनी बीजेपी म्हणून. सी वी आर पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. सरकार
जेन्ना आहा, सो डेफिनेटली इन गुड डीड्स वॉट एवर द गव्हर्मेंट डज वी आर ऑलवेज देअर विथ द गव्हर्मेंट. जेन्ना रॉंग जाता, वायट जाता, डेफिनेटली वी आर देअर टू क्रिटिसाइज. बरें जाता तेन्ना बरें कर म्हटलेच, रॉंग जाता तेन्ना आमी निशेध मारले. दॅट इज द पार्ट ऑफ अ MLA. कितें आहा तें करपाक. आम्ही लास्ट इंटरव्यून हे डिस्कस केल्ले की डेव्हलपमेंट हॅम्पर जातलो काय ना म्हणून. सो आता आफ्टर दॅट आय थिंक 4-5 महिने झाले, अजून तुका दिसता डेव्हलपमेंट हॅम्पर जाता काय? फक्त ह्याच टॉपिकाचेर तुमचो प्रॉब्लेम जाता ना, ना. आणि डेव्हलपमेंटाचे काय प्रॉब्लेम जाता? मुको कितें जाता त्यो गोश्टो हांवें सरकारा म्हळ्यार मुखार पावले. आज तुमकां सांगता ऑलमोस्ट देर आर 15 फायल फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळपाक आफ्टर द टेंडर प्रोसेस. आज म्हळ्यार तो येयलो नाही. हांव तो कित्याक येयलो नाही, कित्याक वटकून वयले तो फायनान्सान उरच्यो पडटा. फायनान्सार वयले. सो ते जावपा जाय आनी त्यो सार गरजेच्यो. ह्यो फायलो गरजेच्यो. आतां आमगे ST भाव बाबुला मुटिंगा रस्तो ना. लास्ट असेंब्ली हांवें 2 असेंब्ली काडले. आज टेंडर जावन तो फायनान्स डिपार्टमेंटा ST फंड ना म्हणाला. कोर्टांनी पयसो ST भावाक येता एवरी इयर फ्रॉम द सेंटर. वेर दॅट फंड इज गोईंग. आनी हे आमगेले भाव आहाय थिंगा तांकां हो फंड युटिलायज जावपा दिवं. सो डेव्हलपमेंट शुडंट हॅम्पर बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स मगे तशें. आनी म्हाका जेन्ना हांव सगळ्या फंक्शनां वयता, जेन्ना आमगे भाशणां सदां म्हणटा, जेन्ना चीफ मिनिस्टर जाता, आमगे कॅबिनेट मिनिस्टर जाता, हे आख्खे गोंयचे, आनी आमकां सरकारान फाटी दवरचें न्हू म्हणून आम ऑपोजिशन व्हरता अशें दिसता तुका एकाच मनशा खातीर, अर्दे मनशां खातीर तूं अर्दे सरकार लोक तरी जर समज दवरूंक सोदना, सरकार भायल्यान जे मनीस आहाय ते चड प्रेशर मारताय आमकां फाटी दवरपाक. फाटी दवरता म्हणजे केप्याक असं जावपा जायना. केपें फाटी नंबर दवरपाक. 1 म्हटलेलें तुवें. डेफिनेटली वी आर डुईंग इट बाबा. टुडे आमी एक इतली वर्सां 46 इयर्स एक बारीकशें बँक हाडलें. सो आज आमगेलें ते बाळ्ळी म्हणटा त्या वाठारांत बरे सारके आज बँका एक ब्रांच ओपन करून येयले आमी. सो वस्तो स्टेप बाय स्टेप जाताय. तुका 5 वर्सां याद दवर, आमी याद करतले तुका कॅप्टन नंबर 1 म्हणून. सरकारचे समज तरी आमकां आतां आमचे आशिर्वाद आहा आनी सरकाराक दिसता दॅट केपें मुखार वचपा जाय. सी एंड ऑफ द डे दे आर रुलींग, वी आर इन ऑपोजिशन. बट म्हाका सदां दिसता सरकार हो सगळ्यांगेलो आनी असो जावचो. सगळ्यांक ऑपोजिशन म्हूण फाटी दवरचें न्हू. सो विथ दीस इंटेंशन आय हॅव फूल फेथ आमकां केपेकारांक सदां सरकार आदार दितलो आनी केपें नंबर 1 करूंक आमकां. तूं हरशीं केपेकारा खातीर खंयचें सॅक्रिफायस करपाक रेडी आसा? डेफिनेटली वचून बाबू कवळेकराक मेळपाक रेडी आसा की बाबा तूं तशें करनाका, केप्या खातीर तरी करनाका म्हणून एकदां तरी सांगलें तूं वचून की एखादो इगो इश्यू आसूं शकता ना. बट कित्याक लागून बाबू कडेन वचपा जाय तें तूं म्हाका अंडरस्टँड जाता बाबूच आडयता ह्यो फायली म्हणून. सांग. बाबू आडयना म्हणटा जाल्यार वेगळी गजाल, प्रश्न विचारिना. सो तूं म्हणटा म्हणटा समज तरी नो ही इज द वायस प्रेसिडेंट ऑफ BJP हय स्टेटीक. सो समज तेगे म्हाका दिसता कित्याक वायस प्रेसिडेंटाक तितलें तें ताका पोजिशन आहा आनी आज तरी दिसता असले गोश्टींनी खंय तरी तेगेलो हात आहा आमकां फाट दवरपाक. आनी इफ ही फिल्स दॅट इगोक लागून बाबा हांवें तेजे बरेन सांगचें की बाबा ह्यो फायल आडायनाक म्हळ्यार हांव सांगपा रेडी आहा. वचून सांगपा रेडी आहा की बाबा वचोन न्हू खूंय मेळटा आमकां मेळटा सांगता. वचोन मुद्दम सांगपा गरज ना. म्हाका दिसता बाबा तूं हें कोता जाल्यार हांव तेन्ना सांगता ताका तूं हें करपा हें सारकें न्हू. पण केपेकारा खातीर तरी केपेकारां खातीर करपाकूच जाय डेफिनेटली. एकठांय जावया म्हणना तूं, पूण करपा जाय. ना एकठांय जावपाक प्रश्न ना. आमकां कितें जाला हांव एकठांय म्हळ्यार तो तेगे जाग्यार हांव म्हगे जाग्यार आहा. एकठांय जावपाक प्रश्नूय ना. बट इफ ही डज इट देन डेफिनेटली आय विल टेल हिम. इफ ही डज इट. तो आडयता का आडयना हें पयलीं सांग म्हाका. तूं म्हाजेर लाव नाका. आय हॅव नथिंग टू डू विथ केपें. नांव तुवें घेयलां. तुवें कंप्लीट हिंट ताणें बरें. बाबू आडयना अशें म्हणूं शकना. ना हांव म्हणपाक शकना. आडायना म्हणपाक शकना. ओके. सो गरज पडल्यान तो मेळ्ळो जाल्यार तूं ताका सांगतलो. हय मेळ्ळ्यार सांगतलो. हें कोत्तें सारकें न्हू म्हणून. सारकें न्ही. आनी बिफोर वी एंड द इंटरव्यू शिगम्याच्या बाबतींत गव्हर्मेंट कितें डिसिजन घेता तें फायनल काय तुजो पॅरलल शिगमो बी जाता? ना 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 कार्निवाल एक केला आय मेड इट व्हेरी क्लियर. आमकां पॅरलल शिगमो करपा ना. आमकां गोंया ग्रुपिजम करपा नाय. आम तें करपा नाय. सरकार जे कितें डिसायड करता कोणाक करपाचो खंयची कमिटी दिवपाचो. इट इज नॉट एल्टन ओ बाबू. वॉट गव्हर्मेंट फील्स बाबा दिस आर द 2 कमिटीज. सरकारान हेजे कॉल घेवपाचें आनी तेका दिसता की आमदार म्हूण आमी हें करपाचें जाल्यार डेफिनेटली वी आर ऑल सेट टू डू द शिगमो. ना जाल्यार सरकार डिसायड करता त्या कमिटीन ते कमिटीन करचो. ओके. आनी हे दुसरे तूं उलयता एग्जाम्पल दिले पायलटांचे तांचो तरी इश्यू यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? डेफिनेटली हांव म्हाका तुगे माध्यमान सांगूंक सोदतां सरकाराक आनी आमगेलो UD मिनिस्टराक हे नोंद घेवची
देर इज नो कंप्लेनंट, देर इज नो काउन्सिल रेजोल्युशन. काउन्सिलर कोणें सांगचे न्हू. आज तेमी आतुबान 100 जाणांमुळे फॉर द न्यू कमिटी 5 जाणां पयली कमिटी धाडो ते केले. तशें करून हे म्हाका दिसता हे जे शेडीचे आहा ते थिंगा रेजोल्युशन घालचें, थिंगा वोटींग घेवचें केपें म्युन्सिपालिटीन. तेन्ना काउन्सिलर कोटले कितले केपें पायलटां बरो आहाय ते आनी कितले नाय ते. हेंय सर ते म्हाका स्वता मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर आनी चीफ ऑफिसराक सांगून ते कमिटी घालचें, रेजोल्युशन घालचें आनी मागीर मोडपा लायची. समज तरी 13 काउन्सिलर आहाय, 8 जाणांमुळे 7 जाणांमुळे मोड म्हळ्यार डेफिनेटली मोडपा जाता. बट चीफ ऑफिसर कॅनॉट टेक अ स्टँड and directly without anything come and say demolish the shed within 48 hours. And that too a shed or place where they have been doing business for years and isn't Yeah, they are doing business and they कोणाक ऑब्स्टॅक कोणाक पाव नाही, त्रास को नाही. हेंका त्रास करप तें सारकें न्हू. आनी म्हाका राजकारण तुगे पॉलिटिकल स्कोर्स खंय तरी काडपाक तुवें तेंचेर आड घेवचें न्हू म्हाका तरी दिसता. ओके, देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. तुम्ही या आशिल्ले एल्टन डिकोस्टा केपेचे आमदार. ते म्हणटा शिगमोत्सव समितीची जी समिती सरकार डिसायड करतली त्या समितीन शिगमो करचो, पॅरलल शिगमो जावचो ना. आणि सध्या जे कांय लोक म्हणटात तो मागीर ताणें बाबूचें नांव घेतलें की राजकारण करतात आनी लोकांक अफेक्ट जाता अशें तरी राजकारण करचें न्ही. कारण केपें नंबर 1 आपूण करून दाखयतलो आनी आपलो तो अजेंडाच आसा की फुडल्या 5 वर्सां भितर, आतां 4 वर्सां उरल्या अरावंड, फुडल्या 4 वर्सां भितर केपें नंबर 1 करून दाखयतलो. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर अनकट ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com, RDXGOA channel partners and goavaliant.com production partners. Keep watching.